We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. Kiritulo Sadotam jakanar No dorman Ore akya sonsarar We can go on pretending day by day that someone somewhere to make a change. We are all a part of God's great big family. And the truth you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. There's a choice to make it. We're singing our love. And you make a better day. And just you and me. Tu colore mogda koi Nichanti Bao ponso saran pakoi Oh, this one raccoon, they all need love or die. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day So let's start giving There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true we make a better day Just you and me When you're down in life, there seems no better. But if you just believe, there's no way we can fall. Well, let's realize that a change can only come when we stand together as one. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Choice we're making We are saving our lives It's true, we make a better day. Just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day So let's start giving There's a choice we are making We are saving our own lives It's true, make a better day, just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, make a better day. Just you and me. I'll keep working. I'm so sad. So the leader of down you son we walk about. There's a choice to make it. We're saving our own lives. It's true, make a better day. Just you and me. I'll keep working. I'm so sad. So the leader of down you son we walk about. There's
सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया A36 पेज नंबर 20. A36 पेज नंबर 20. सगळ्या मनशा काळजान दवरून ताची भोवती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसून जेजू वरवीं जिवीत सोडून तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगू जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगू जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगू जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगू जाता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां देव आनी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे परबेक आयज तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार. ह्या जेजूच्या काळजाक आमची सगळी मागणी आमी उबारुया. ताच्या मोगान तो आमची मागणी आयकून घेतलो. आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या आंतोनियो दा कोस्ता आनी युलालिया फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासून आमी भेटयता. आयच्या दिसाक आपलो जल्माचो दीस मनयता आमचो ऑल्टो सर्वर जॉयबर्ड मिस्किता. तशेंच मागुया आमी आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जुलियाना कुलासो, लिएन्सी मथायस. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आयच्या दिसा किरीत भाशेन आनीक एक कितेंसा पासून आमी मागुया. वेस्टर्न घाट्स सांबाळपाक जी केस घातलेली ती सुप्रीम कोर्टान एक्सेप्ट केल्ली आसा, एडमीट जाल्ली आसा. जाल्यार हे सृश्टीक ही नीत फावो जावंक आनी जे नाका जाल्ले प्रकल्प सरकारान हाडपाक येवजिल्ले आसा ती येवजण फाटीं सरूंक आमी हे भेटेन मागुया. हे सगळी आमची मागणी ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन जण एकलो आमी ह्या वेळार आमचे घोराबे जेजूच्या पवित्र काळजाक ओंपुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी कातोलीक पयत सोबा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाचीक परब समोर ओंपता. जेजूचे भोव पवित्र काळीज देवीक मोगाची सूर आमकां उक्ती कोत्ता आनी मोगाच्या मनशाच्या मोगाची सोपूनाय आमकां दाखयता. जेजून मनशाक आपल्या बापाचो मोग उक्तो केलो. आमचो बाप मोवाळ, दोयाल, काकुटसार आनी बोगसोणें दितलो म्हूण आमकां दाखयला. देवीक मोगाची आनी काकुटीची चोर मनशाक जेजू उद्देशी उक्ती जाली. मनशाच्या मोगा खातीर कुर्सार उमकोळ्ळो आसतना एक शिपायान जेजूची कूस विधली आनी रोगोत आनी उदक व्हांवलें. कुरपेची जोर आमकां उक्ती जाली. जेजूच्या शांत आनी ल्हानवीक काळजांत सगळ्या मनशा कुळाक आसरो, शांती आनी समाधान मेळटा. हेच खातीर जेजून म्हणलां, हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. ह्या पवित्र बलिदानान वांटो घेतना आमच्या हुस्क्या कोतीन आमच्या जिविताची उचांबळाय, आमचें दूख कोश्ट खुशालकाय जेजूच्या काळजाक उबारुया आनी आमकां शांत कोर म्हूण मागुया. जेजूचें काळीज, मोगाचें काळीज तुजे खातीर, तुज्या घोराब्या खातीर आनी ह्या संवसारा खातीर देवाच्या मोगाची खोलाय जरी तर तूं जाणा जावंक सोदताय जाल्यार जेजूच्या काळजाचेर नदर घाल अशें म्हणलेलें आसा.
आनी आमचो पाप साहेब फ्रांसीस केरीत भाशेन अशें म्हणटा, देवाचो आमी मोग करचे परस देवाक आमचो मोग करूंक दिवप अवघड. देवाक आमचो मोग करूंक दिवप म्हणल्यार आमचें काळीज ताका उक्तें करप. भाव भयणीनो, आमी देवाचो मोग करता जायते फावटी म्हणलां. आनी देव आमचो मोग करता काय जायते फावटी होय प्रश्न केला. जाल्यार जशें आमच्या पापसाहेब फ्रांसिसान म्हणलां, देवाक आमचो मोग करूंक दिवप भोव गरजेचें. पूण जायते फावटी आमी देवाक आमचो मोग करूंक दिवंकूच ना. आमी आमच्याच राटींनी घुसपल्या, आमच्याच चिंतनांनी, आमच्याच आवंड्यांनी आमी सांडून गेल्या. असलें आमच्या चुकीचें ह्या वेळार देवा लागीं बोगसणें मागुया. मोइजेसान पोरचेक म्हणलें, तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक संस्कारलोली पोरजा, तुमकां दिता त्यो आज्ञा, हुकूम आनी कायदे सांबाळात. सोम्याचे येसू, तुवें आमकां मोगाची आज्ञा दिल्ली, पूण ती पाळून तुजी संस्कारलोली पोरजा आमी जावंक ना. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सांत पावलू आपले पयले चिठीन सांगता, म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो करूंक जाय. क्रिस्ताचे येसू, बापाचो मोग म्हज्या जिवितान वळखून घेवंक हांव चुकलां. आनी दुसऱ्यांचोय राग वायट काळजान घेवन म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें करूंक ना. म्हाका बोगोस. सोम्या क्रिस्ता काकुतकोर. जेसू, तुवें म्हणलें, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. सोम्याचे येसू, तुज्या काळजाची शांती म्हजी करूंक, तुजेशी बसूंक आनी म्हज्या जिविताचो भार तुजेर घालूंक हांव चुकलां. म्हाका बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Sorgi moima neba Ari shanti Raja isha Samsari Moima neba Sorgi moima neba Savespora Deva Sorgi charaya Deva Sorgi moima neba Sorpurveda Deva Baba Deva Baba Ami tuka Nomosaduta Ami tuka Nirvasta Tuja tur Vojvova paso Ami tuka Vatanya Sumya Jesus Krista Babacha Ekля Sumya Deva 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 Shiri Sosarace Papatar Amchika Lutur Babacha Uzliak Poslajam Magny Aj krótkie Kidiakowi Atnia Sangati Deva Sorgi Moima Deva Deva Baba Shim Moima Deva Sorgi Moima Deva Jesus Krista Ekos Nukovi Moima Deva Sorgi Moima Deva Eknos tu Iskot Eknos tu Kurviso Moima Deva Sorgi Moima Deva Amen.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दोबाजीक परबे दिसा तुज्या प्रितीवन पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता आनी ताच्या उप्रिमीत मोगाच्या देण्यांचो दिनवाशी काळजान उगडास करता. हे सदां व्हांवते झरींतलें देवीक जिवीत आनी तातूंत आटापलोली कुरपेची सुबां देणी घेवन दादुशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. दुसरे समृद्धीचे पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान पोरजेक म्हणलें, तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक संस्कारलोली पोरजां, प्रितुमेच्या सगळ्या पोरजां मदली तुमकां सर्वेस्परान आपलें दायज करूंक विचून काडल्यात. सर्वेस्परान तुमचेर आपलें काळीज दवरलां आनी तुमकां विचून काडल्यात. हेरां पोरजां परस तुमी संख्येन चड म्हूण न्हय, कित्याक सगळ्या पोरजां परस तुमी संख्येन एकदम थोडीं आसल्यात, पूण ताणें तुमचो मोग केलो देखून आनी तुमच्या पुर्विल्ल्यांक दिल्लो सोपूत पाळचे खातीर सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तुमकां भायर काडल्यात आनी गुलामपणाच्या घरांतलीं इजिप्ताच्या राजा फाराच्या हातांतलीं तुमकां सोडयल्यात. सर्वेस्पर तुमचो देव खरोच देव म्हूण ओळखून घेयात. तो विस्वासी देव आनी आपलो करार तो सांबाळटा आनी ताचो मोग करतल्या आनी ताच्यो आज्ञा सांबाळटल्या 1000 पिडकांक तो आपलें भलेपण दाखयता, पूण आपलो द्वेश करतल्यांक तांच्या जिवितांतूच खास्त लायता. आपलो द्वेश धरतल्यांचो नाश करूंक तो पाटी सरना. ताच्या जिवितान ताचेर खास्त धाडटा. म्हणटोच आयज हांव तुमकां दितां त्यो आज्ञा, हुकूम आनी कायदे तुमी पाळूंक जाय. देवाचें उतर हें, देवाचे वळखकार. आमचो जबाब जावं दी. ताची भोक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनाक सासनाक. परतून म्हणया, ताची भोक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. ओतम्या म्हज्या गांव गांव सर्वेस्पराक दिनवासून ताचें पवित्र नांव वयर काड काळजानसून. ओतम्या म्हज्या गांव गांव सर्वेस्पराक दी आर्गां, कदींच विसरूं नाका ताच्या मोगाची दानां. जबाब, ताची भोक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. सगळे तुजे ओकमान मोगाचो देव भोगशिता, सगळ्या तुज्या वायटाक गुणाचो वखद दिता. जिवीत तुजें खरेंच फोंडांतलें सोडून काडटा, माथ्यार घालता मुकूट मोगा कोणवालेचो. जबाब, ताची भोक्ती करतले थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनाक सासनाक. नितीन फांकतात सगलीं ताची वर्तीं कर्तुत्वां, जुलूम भोगतात तांकां दोयेन मोगान तो राखता. मोइजेस आपल्या चाकराक आपले गूट उक्ते केले, इस्रायेला मुखार फांकोयली आपली नोवलां. जबाब, ताची भोक्ती करतले थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. यावे दयाल मोवाळ, सगलोच माये मोगाचो रोखडोच रागार जायना. काकलुतीचो ठेवो तो, आमच्या व्हडा पातकांक फावो ती खास तो लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावतें फारीकपण घेना. जबाब, ताची भोक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. आग्यो जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या उपूदबायेच्या भुरग्यांलो,
एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडलो आनी जो कोण मोग कोत्ता तो देवा ताई जल्मला आनी देवाक ओळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हटल्यार मोगूच. आपल्या एकाच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण उक्तापें जालां. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो आमची पातकां नाटक करून पोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयता तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणें कधीच पडूंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सुपून नायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. एक खुणे वरवीं आमी ताचे सवें जियेता आनी तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. पापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग कोत्ता, हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हटल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. देवाचें उतर हें. उदगारा कुबी लावया. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिंकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, बापा, स्वर्गांत पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुर्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. ओय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच ओळखना, बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच ओळखना, बगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखयत तोच. सगलीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या भाराखाल आसात तीं म्हजेशीं येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये जेजूच्या बो पवित्र काळजाची परब भाव भयणीनो आयज आमी मनयता आनी काळजा विशीं आयज 2 काणयो म्हज्या मनान येतात. एक न्हू 2 काणयो सांगता आयज. एक काणी ती बो आदली आमी सगळीं जाणा द क्रोकोडायल्स टियर्स. आमी जायते फावटी म्हणटा माणग्याची दुकां रडटा हो. माकोड आसलो आनी माणगे आसले. माणगे उदकान रावताले जाल्यार माकोड झाडार रावतालो आनी तांची दोगांयची इश्टागत जाली. आनी हे इश्टागतीन त्या व्हाळाच्या देगेर एक जांबडीचें झाड आसलें आनी हेच इश्टागतीन हो माकोड जी आपण जांबडां खातालो ती ह्या माणग्याक उडयतालो, ताकाय दितालो आनी तोय बीन आपुणूय खातालो माणगे आसा तो. आनी एक दीस ही जांबडां जी माकडान दिल्ली ह्या क्रोकोडायलान वो ह्या माणग्यान आपले बायलेक वयली. ते बायलेन जेन्ना ती जांबडां खाली तेन्ना तिचें काळीज आनिकूय आशेन भरलें आनी ही जांबडां खावन खावन अशीच हो घोव माणगी आहा तो आपले बायलेक व्हरोन दितालो आनी ती बायल म्हणूंक लागली एक दीस ही जांबडां सदां खावन खावन म्हाका वाज आयली, बरीं लागतात ती. जरी तर ही जांबडां इतली स्वादिश्ट जाल्यार त्या माकडाचें काळीज कितलें स्वादिश्ट आसचें ना जो सदां त्या जांबडीच्या झाडार आसता आनी ती जांबडां खाता. म्हाका ताचें काळीज जाय. तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार त्या माकडाचें काळीज म्हाका हाडून दी. आनी बाबडो हो माणगो हो माणगी दादलो माणगो चिंतपाक पडलो, इश्ट म्हजो आनी ह्या इश्टाक हांव हे भाशेन कशे भाशेन मारूंक शकता. पूण दुसरे वाटेन आसा बायल ती म्हजी, हांव तिचो कितलो मोग करता. आयज पासून ती कितें मागता तितलें हांवें तिका हाडून दिलां. आनी देखूनच हो माणगे गेलें आनीक माकडाक सांगलें, माकडा मुखार दुखां घडयलीं आनी म्हणलें म्हजी पतीन बरी ना आनी ती मरचे आदीं तुका पळोवंक सोदता. तूं यो आनी तिका बरी कर, वो तूं यो आनी तिका कितेंय सांग. आनी जायत ती दुखां घडयलीं. माकोड जो जाणा उदकान वचप कितलें डेंजर आनी तो उदकान वचना आनीक ताणें म्हणलें त्या उदकान हांव कशे भाशेन वयतलो, म्हज्यान पोवंक जायना, हांव बुडटलों. आनी ह्या माणग्यान सांगलें ना हांव तुका म्हजे फाटीर बसयतां आनी व्हरतां. आनी दुखां घडयत रावलो. आनी माकोड जो उदकाक भियेतालो ह्या माणग्याची दुखां पळोवन सगळोच मोव जालो आनी गेलो आनी ताच्या खाटीर बसलो, चल या. आनी मोदें पावता म्हणल्यार माणग्यान मागीर सांगलें कित्याक व्हरता तो, म्हजे बायलेक तुजें काळीज जाय. देखून सॉरी इश्टा, हांवें तुजो जीव काडपाक जाय आनी तुजें काळीजच घेवन वचपाक जाय, म्हाका तूं आक्को नाका. आनी माकोड सगळोच भियेलो. उडी मारून धांवतलो म्हणल्यार उदकाचें मोदें आसा, कांयच करूंक जायना. आनी तेन्ना माकडाची तोकली चोल्ली आनी ताणें म्हणलें कितें तूं माणग्या बाबा, फकत काळीज तुका जाय आसलें तें तुवें म्हाका पयलीं सांगचें न्हय आसलें. तुजे पासत हांव काळीजूच कितें आक्कोच दिवपाचो आसलो म्हाका, पूण आतां हांव आक्कोच आसा खरो पूण म्हजें काळीज हांवें जांबडीर दवरलां. आनीक ह्या माणग्याक आपणाचो प्लॅन काडलो तो फेल जालो देखून बेजेसांव जालें. आनी तेन्ना माकडान म्हणलें चल म्हाका व्हर परतून, कांयच भिनाका, म्हजें काळीज ना जाल्यार पासून म्हज्यान चंय जिवंक जाता, तुका काळीज जाय मरे तूं व्हर. आनी माणगें परतून गेलें ह्या माकडाक घेवन. उरलेली स्टोरी तुमी जाणा, तुमकां सांगपाक नाका. माणग्याचीं दुखां माकडाक फटयलेलीं पूण माकडाचे तकलेन माणग्याकूय फटोवंक जाता. भाव भयणीनो, आयज जेजूच्या बो पवित्र काळजाची परब. हांव चिंत्तालों काळजाची कित्याक, जिबेची कित्याक न्हय, मोतीची कित्याक न्हय, वो कुडीचे आनी कितलेच सांदे आसात जेजू, ह्या सांद्यांची कित्याक न्हय. तर आयज जी काळजाची परब आसा म्हणटा तो काळजाचो कुडको जो हांगासर हड्ड्यान भितर आसा त्या काळजाची न्हय, नॉट द ऑर्गन ऑफ द बॉडी. हे कुडीच्या एका सांद्याची परब न्हय ती,
पूण काळीज म्हणल्यार एके भाशेन आख्खो जेजू. आनी ही परब मुद्दम एके भाशेन घातल्या. पयलीं सुरवातेक ती नासली, मदेंच घातल्या. पाप साहेब पियू नवो हाणें आनी मागीर पियूस 11वो. ही परब खेरीत भाशेन आमकां उगडास करूंक की आमी क्रिस्तांव मनशां कशीं जेजूच्या काळजा सारकीं जावंक जाय. म्हणजे आमी जेजू सारकीं जावंक जाय. आनी जेजू म्हणटा तेन्ना काळीज येदेशें न्हू पूण आख्खें. आनी काळजा विशीं जेन्ना आमी उलयता तेन्ना वो मनशां विशीं आमी उलयता तेन्ना काळीजूच घेवन उलयता. जरी तर कोण बरोसो मनीस आसा आमी म्हणटा तो बऱ्या काळजाचो, दुलोप काळजाचो, उदार काळजाचो. बऱ्यो वस्तू कोणाच्योय आसा आमी त्यो काळजाक लावन उलयता. आनी जरी तर कोणूय वायट मनीस आसा आमी ताकाय तशेंच म्हणटा हो खोट्या काळजाचो, हो क्रूर काळजाचो. ताचें काळीज पिड्ड्यार जावंक ना, काळीज क्रूर जावंक ना, वो काळीज बरें जावंक ना. पूण आख्खो मनीस ताची उतरां, ताच्यो करण्यो, ताची वागणूक दुसऱ्या सोवें मोगाची देखून आमी काळीज मोगाचें म्हणटा. तो वायट जाल्यार ताचें काळीज वायट म्हणटा. जेजूचें काळीज आयज जेजूच्या काळजाची परब आमी मनयता आसतना भाव भयणीनो, त्या निमाण्या वेळाची जंय जेजू खुर्सार आसलो ते घडयेचो आमी उगडास करूंक फावो. मारिया मार्गारेत आलाकोक ही भाग्योन जिचे वरवीं ही परब आमकां फावो जाल्या. तिका खेरीत भाशेन दर्शन दिसलेलें जेजूच्या काळजाचें आनी तातूंत कांटे आसात आनी तशेंच उजो आसा. देवाची खुणां उजो, कांटे कोश्टाची खुणां. आनी जेजू तिचे लागीं मागता हें चित्र म्हजें भोव पवित्र काळजाचें. खंयच्याय घोराब्यान आसा जाल्यार त्या घोराब्याचेर हांव आशिर्वाद घालतलों. आनी ह्या काळजाची जो कोण भक्ती करता तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितलों. त्या घोराब्यांक हें बरेंपण फावो जातलें. भाव भयणीनो, बेश्टें चित्र काडून ओंटीक लायलें जाल्यार जेजूचें काळीज थंयसर ना. जेजूचें काळीज आपल्या घरान दवरप म्हणल्यार ह्या चित्राची, जेजूच्या भोव पवित्र काळजाच्या चित्राची आमी भक्ती करप म्हणल्यार हेंच. जेजूचें काळीज आमचें करप, जेजूची उतरां आमची करप, जेजूच्यो करण्यो आमच्यो करप, जेजूची वागणूक दुसऱ्या सवें आमची करप. आनी ह्याच पासत जेजूची आज्ञा ती, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करचो. जरी तर हो मोग जेजू सारको जाल्यार त्या मोगान फटोवप ना. जशें भाग्योन पावलू आमकां कोरिंतकारांक चीट बरोवन सांगता, मोग म्हणल्यार कितें आनी मोग म्हणल्यार कितें न्हय. मोग आपणाचो आदाव सोदिना, मोग दुसऱ्याचो फायदो काडूंक सोदिना, वो मोग दुसऱ्यांक सकयल उडयना, मोग दुसऱ्याच्या वायटान खुशाल जायना, मोग बरेपणान खुशाल जाता, मोग समजता, मोग भोगशिता. जाल्यार हो जेजूचो मोग जरी तर आमच्या काळजांत आसा जाल्यार हेंच आमी दुसऱ्या सवें करूंक जाय. त्या माणग्या भाशेन दुखां घडोवन दुसऱ्यांक फटयलीं जाल्यार तातूंत मोग ना, इश्टागोत काबार. त्या दिसाक जावन त्या माकडान त्या माणग्याची मिजगतूच सोडली. इश्टागोत आनीक ना, काबार, इतल्यान काबार. म्हणटोच हे आशेक लागून आनी ह्या दुखांक लागून ती इश्टागोत काय बरी आसली ती ओगडायली आनी ती बरीं बरीं जांबडां आसलीं तीं ताची चुकलीं. आमकांय असले जायतीं देणी देव दीत आसता जांबडीच्या झाडा भाशेन, आनी असलीं जांबडां खंयच मेळोंक ना. काय बरीं तीं जांबडां म्हणटा तसल्यो जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमकां देव दीत आसता, जेजू दीत आसता. थोडे फावटी आमकां ताची वाज येता. ही देणी घेवन घेवन आमकां वाज आयल्या, देन वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. दिसाच्या दिसाक जी आमकां सादी देणी मेळटात, आमी उठ्ठा, हुस्कार घेता, उदक पियेता, हे सगल्यो साद्यो वस्तू आमी सकाळीं उठोन उजवाड पडयता, सदांच्यो जाल्ल्यो आसा त्यो आमकां आतां. वाज आयल्या आमकां ह्या वस्तूंची. आतां म्हाका काळीज जाय ताचें, आनी जेजूचें काळीज एके भाशेन आमी काडून भायर काडूंक सोदता. आनी तशें करपाक आमच्या पातकां वरवीं, आमचे आशे वरवीं आमी तें काळीज दुखयत रावता. भाव भयणीनो, आयज पयल्या वाचपान मोइजेस आपले पोरचे लागीं उलोवन तांकां खेरीत भाशेन सांगता करार देवाचो. आनी हो करार बेश्टो भायल्यान बरोवन दवरलेलो कॉन्ट्रॅक्ट सायन केलेलो करार न्हू. हो करार काळजाचो, काळजाचेर छापलेलो करार. आनी असलो करार देवान मनशां लागीं केला. आदामा लागीं करार केलो, आब्रामा लागीं करार केलो, नोआ लागीं करार केलो.
मोइजेस जेन्ना पोरचेक भायर घेवन येता तेन्ना हे इस्रायल पोरचे लागीं देवान करार केलो आनी ह्या करारान देवान खेरीत भाशेन सांगलें हो करार काळजाचेर बरयलोलो हांव जातलो तुमचो देव तुमी जातली म्हजी परजा होच करार मुखार आनीक परतून आमकां मेळटा इजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकान जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आनी थंयसर देव खेरीत भाशेन सांगता हांव तुमचें फातराचें काळीज आसा तें काडटलो आनी त्या सुवातेर मांसाचें काळीज तुमकां दितलो फातराचें काळीज म्हणल्यार धारूण परजा जी कितलेंय सांगल्यार समजना कितलेंय बरें केल्यार तें बरेंपण पळयना पूण दुसऱ्या फाटल्यान वता देवाक पत्तून पत्तून अविस्वासी जाता देवाच्या वाटांनी चलचे सुवातेर वायट वाटांनी चलून एकामेकाक वायट करीत रावता आनी देखून देव तांकां खास्त लावचे सुवातेर परतून परतून हो करार रिन्यू करता भाव भयणीनो आनी होच करार सारकोच नवो करपाक जेजू भितर आमकां हो नवो करार मेळटा जेजूच्या काळजान हो आमकां नवो करार मेळटा हांव तुमचें फातराचें काळीज काडटलो आनी म्हज्या पुताचें भोव पवित्र काळीज तुमकां दितलो हो करार करूंक तयार आसा काय आमी जायते फावटी आमी हो करार करूंकच तयार ना जशें आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसान म्हणलां आमी देवाचो मोग करूंक करता म्हणूंक सोंपें पूण देव आमचो मोग करता तो घेवंक आमकां अवघड जशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन जुआंव आपली चीट बरोवन सांगता हांव मोग म्हणटा तो आमी देवाचो केला तो न्हय पूण देवान आमचो मोग केला तो आनी देवान जो आमचो मोग केला तो सुपूर्ण त्या मोगाचें वर्णनूय करूंक जायना त्या मोगाचें डिस्क्रिप्शनूय करूंक जायना तो खेरीत मोग आनी हो खेरीत मोग जो देवान आमचो केला तो देव करीत रावता पूण हो मोग जरी तर हांवें घेवंक ना जाल्यार ह्या मोगाचें म्हाका कांयच फायदो ना जांबडां आसात त्या जांबडीचेर पूण ती जांबडां खावून हांव जरी तर दादूस जायना जाल्यार त्या जांबडीचें म्हाका कांयच फायदो ना देवाचो मोग आसा भरपूर आनी तो आमकां दीत रावपाक सदांच तयार पूण आमचें काळीज निबोर जाल्लें आसा जायते फावटी देवाच्यो वाटो आमी पळोवंक सोदना फकत जें कितें वायट जाता ज्यो कितें चुकी आसात त्यो आमी काडीत रावता जायते फावटी बरेंपण आसा तें विसरता घातकी जाता देवाच्या मोगाक घात इतलें बरें दिलां देवान पूण आमी म्हणूंक पावता देव आमकां कांयच दिना देवाक आमचें पडलेलें ना देव आमकां गरिबांक पळयना देव आमकां दुखवलेल्यांक पळयना आनी असल्या संदर्भान जायते फावटी आमी एकामेकाक भाव भयणीन दुखोवंक पावता कित्याक म्हाका जाय तशें जायना जाल्यार तुका हांवें फोंडान घालपाक जाय वो म्हाका जरी तर तुजी नाटकाय जाल्या काळजान नाटकायेच्या काळजाचो हांव जाला जाल्यार तुजी वाट लावपाक जाय कशेय भाशेन ना जाल्यार म्हाका दादूसपण ना पूण तुजी वाट लायल्या उपरांतूय म्हज्या काळजाक दादूसपण ना अशें आमकां जायते जाणांक जाता भोव करून एकामेकाच्या वावरान कामान जेन्ना आमी मिसळ जाता कोणाक जरी तर एक बरोसो जॉब आसा तें काम करता ताका ताचो कोण बॉस आसा तो जायते फावटी चिड्डून दवरता कित्याक तो वयर चडत म्हजो पोस्ट तो घेयत आनी ताका चिड्डून चिड्डून इतलो चिड्डिता की ताका कामूच करूंक मेळना काम करून जावनूय बीन त्या उपरांतूय दादूसपण ना तो मनीस काबार जाता त्या वाटेन तरी पूण तुका दादूसपण ना कित्याक तुज्या काळजाक जाय आसलें तें हें न्हय म्हणल्यार दुसऱ्याक काबार करपाचें हें तुजें काळीज सोदिनासलें पूण काळीज सोदताली शांती आनी कुशालकाय जी शांती आनी कुशालकाय आमकां हेच्या शुभ वर्तमानान जेजू सांगता हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो म्हजे लागीं शिकात म्हणटच जरी तर कोणाकूय आमकां हें दादूसपण जाय काळजाचें जावं आमच्या वावरान जावं आमच्या घराब्यान जावं आमच्या संबंधांनी इन आर रिलेशनशिप्स जें दादूसपण आमकां जाय तें खरेपणी कितें हें समजूंक एकदम गरजेचें कित्याक जायते फावटी हें सगळें वायट करूनूय आमी दादूसच जावंक ना दुसऱ्यांची वाट लावनूय आमकां दादूसपण ना शांती नाच ओ ह्या संवसारांतलीं सगळीं भाटां बेसां दुडू गिरेस्तकाय कमायली एकठांय केली तरी पूण कुशालकाय ना हें आमी पळयता जायते जाण आपणाच्या हातान पदवी आसा तेन्ना चोरून नागोवन सगळी गिरेस्तकाय तयार करतात पूण कुशालकाय ना तांच्या घराब्यांनी वचून पळयत कुशालकाय ना तांच्या काळजान पळय कुशालकाय ना तर भाव भयणींनो आयज भोव पवित्र काळजाची जेन्ना आमी परब मनयता तेन्ना जेजूच्या काळजा सारकें आमी चिंतूंक
वो जेजूच्या काळजा सारखे आमी निर्णय घेवंक आमकां भोव गरजेचें. अवघड आमी जेजूच्या काळजा सारकी जावंक तें अवघड न्हय, पूण अवघड जेन्ना आमी आमच्या काळजा भाशेन चिंतता वो आमच्या तोरांनी चिंतता आनी आमी जेजू सारकीं जावंक सोदता. जरी तर आमी जेजू सारकीं जावंक सोदता जाल्यार जेजू सारकें चिंतप आनी जेजू सारकें वागप एकदम गरजेचें. जेजू जेन्ना खुर्सार मरतालो निमणे घडयेर, त्या सैनिकान भालो घेवन जेजूची कूस विधली, तो मेला म्हूण जाणा जावंक, आनी त्या मरणांतूय ताच्या कुशींतलें ताच्या कडवडांतलें उदक आनी रगत व्हांवलें. आनी आमकां आमचे पवित्र सभेचे शिकणार जे आसात, द फादर्स ऑफ द चर्च, खरीत भाशेन सांगता हें उदक आनी रगत जें भायर सरलें ती साक्रामेंतांची झर. खरीत भाशेन बावतिज्म आनी पवित्र मिसाची भेट, बॅप्टिजम एंड युकरिस्ट, आनी हे झरींत आमच्यान जिवीत जोडूंक जाता. आमकां बावतिज्म दिला, बावतिज्मांत आमकां नवीं केल्यान हें नवेपण सांबाळूंक आनी हें पवित्रपण, ही घडसाण जी आमकां देवान दिल्ली आसा ती सांबाळूंक आमी पवित्र मिसाचे भेटेन ह्या संस्कारांत वांटो घेवन आमचें जिवीत जिवंक जाता. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन जेन्ना आमी येता तेन्ना आमच्या पातकांचें बोगसणें मागता, चुकीचें बोगसणें मागता, देवाचें उतर आयकता, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणान वांटो घेता आनी परतून वेता. वचून येयात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा हीं उतरां आयकून. तर आमी वेता तेन्ना जेजू सारकीं जावंक आमकां भोव गरजेचें. एक काणी सांगल्यार दुसरी काणी उरली दिसता म्हाका, दुसरी सांगता. एक चलो आवयचो मोग करतालो आनी सद्दां तो आपल्या आवयक सांगतालो, माय हांव तुजो मोग करता, मामा आय लव यू. आनी हो पूत जरी तर पडलो वो ताका कितेंय जालें, हे मायक एक सुवय आसली, रोकडीच येताली, ताचे कुशीक उबी रावताली आनी म्हणटाली, पडलो हे पुता, दुखलें पुता, आनी मागीर ताका वयर काडटाली. हो चलो तरणाटो जालो, मोगान पडलो एक तरणाटे चलयेच्या, आनी तो ते चलयेक सांगतालो सदांच, हांव तुजो मोग करता, हांव तुजो मोग करता, हांव तुजो मोग करता, आय लव यू स्वीट हार्ट. आनी जायतीं उतरां तुमी जाणा, जायतीं आतां उतरां म्हणटात, बेबी म्हणटात, बाबा म्हणटात, कोण कोण कोणाकूय कितेंय म्हणटा मोगाच्या नांवान. आनीक हे चलयेन सांगलें, बेबी इफ यू लव मी यू प्रूव इट. तूं म्हजो मोग करता जाल्यार ताचो पुरावो दी. बरें, कसलो पुरावो जाय तुका? बेबी वच तुजे आवयचें काळीज हाड आनी म्हाका दी. प्रूव दॅट यू लव मी, गेट युअर मदर्स हार्ट फॉर मी. आनी बाबडो हो चलो बेबी गेलो घरा. कित्याक? मोग करता हे चलयेचो, हे चलये बराबर आपलें जिवीत सारपाक जाय. आवय न्हिदलेली आसतना रातची तिचो जीव काडलो, तिचें ओड्डें चिरलें, काळीज काडलें आनी आपली हे चलयेक बेबीक दिवंक धांवलो. धांवता आसतना उमऱ्यार आड्डलो आनी पडलो आनी काळीज हातींतलें पडलें. जितले फावटी पडटालो तेन्ना हो भुरगो आसतना रोखडोच मांयक उलो मारतालो, मामी आमी पडत जाल्यार मांयकूच उलो मारता, मांय आवय गे. आनी तशें म्हणटाच त्या काळजांतलो आवाज येयलो, पडलोय पिता, दुखलें पुता. जीं उतरां ही आवय सदांच म्हणटाली. आनी तेन्ना हो पूत समजलो खरो मोग कितें. हें कातरून काडलेलें काळीज पासून ह्या पुताची ताका काळजी आसा. पडलोय पुता, दुखलें पुता. भाव भयणीनो, देव आमचे सगळें असोच. आमचो देव खूब मोग करता आनी देवाक आमी चिरलो, कातरलो आनी ताचें काळीज काडून भायर उडयलें जाल्यार पासून त्या काळजांतलीं आमकां हीं उतरां आयकूंक येतलीं. पडलोय पुता, दुखलें पुता. आमी आमचें जिवीत काबार करूंक न्हय, पूण तातूंतल्यान आमचें जिवीत बदलूंक. ह्या पुतान मागीर आपलें जिवीत बदललें, ते चलयेची वाटूय सोडली, कित्याक तो खरो मोग न्हय. तर भाव भयणीनो, आयज आमी ही जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब मनयता आसतना आमी मागता, दुलोबा काळजा जेजूच्या, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. म्हणल्यार फकत इतलेंच काळीजूच न्हय, काळीज म्हणल्यार आख्खें आमचें जिवीत. काळीज म्हणल्यार आख्खी आमची कूड, आख्खें आमचें मन, आमचें चिंतप, आमचें आवंडे, हें सगळें आमी जेजू लागीं मागता. जेजू, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. जेजू, कोर म्हजें जिवीत
तुज्या जिविता सारकें. कित्याक ह्या जिवितान शांत आनी ल्हानवीक जिवीत आसा, कुशालकाय आसा. सगळीं तुमी कश्ट करतात, व्हड भार घेवन आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. तर हें समाधान, हें दादूसपण जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें आमकां जण एकल्याक फावो जावचें पासत आमची आशा काळजाची, आमच्या मनाची आंकडी चिंतना ही कुशीन दवरून जेजूच्या मोगाची आज्ञा घेवया. जरी तर तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजें उतर तुमी आयकतल्यात. जरी तर मोग करिना जाल्यार ताचें उतर आयकनासतना राव, तूं दाखयता की तूं मोग करिना. तर देवाची आज्ञा, जेजूची आज्ञा, भोव पवित्र काळजाची मोगाची आज्ञा, हांवें तुमचो मोग केला तसोच एकामेकाचो मोग करात आनी हो मोग करून आमी जेजूच्या काळजा सारकीं जातले. हीच कृपा आमकां जण एकल्याक दी म्हूण आमी हे भेटवणेंत आतां आमचें जण एकल्याचें काळीज, आमचें जण एकल्याचें जिवीत, आमचें मन आनी आमचे सगळे सांदे ह्या आल्ताराचेर भेटोवया. आमचो भावार्थ देवाचेर आसा. हो आमचो भावार्थ आमी ह्या वेळार सगळीं उबी रावून आमचे हात जोडून एक गोराबो कसो सांगाती आमचो भावार्थ उचारुया. सतमानता देवा, सोरपदवेदार बापा, स्वर्गान प्रितमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलादाकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिवेनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान देवा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सुबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या काळजाची मोवाळय आपल्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान सगळ्या मनीसकुलाक चाकूंक दिवंक तांकां कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. राजकारभार चलयत्यांनी आनी अदीक करून आमच्या भारत देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नितळ काळजान पोरजेची सेवा कर म्हूण आनी दर एका नागरिकाक आपल्या काळजाची भावना उक्ती धरूंक आनी काळजाचे आवडे साकार करूंक मजूत केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दर एका मनशाच्या काळजांत देव जियेता. हे सत आमी सगळ्यांनी वळखून घेवन आनी सगळ्या मनशांक फावो त्या मानान आनी मोगान आमी लेखून म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी जेजूच्या काळजाची भोक्ती वाडोव म्हूण आनी जेजूच्या काळजाच्या शेगुणांनी आमच्या कुटुंबाचो दर एक वांगडी वाडोव म्हूण बापा लागीं मागुया. ओगीच रावन ह्या वेळार आमच्या घोराब्यां पासत मागुया. आमचे घोराबे जेजूच्या काळजा सारके जावंक जेजूच्या काळजाक ते ओपुया. ह्या वेळार आमी घोराबो कसो जरी तरी मिसाचे पेटीन भाग घेता जाल्यार एकामेकाच्या हाताक धरून ह्या वेळार तुमचे मागणेंत तुमकां जाय ते देवाक उबारात. जो बराबर ना जाल्यार तूंच तुज्या घोराब्या पासत माग.
स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमचो इतलो मोग केलो की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें आमकां दिलो. हें तुजें उदारपण घेवन आमच्या गोराब्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल, आमच्या समुदायांचेर तुजो आशिर्वाद घाल, आमच्या राज्याचेर, आमच्या देशाचेर आनी ह्या संवसाराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी आतांच तुजे मुखार दवरल्यात ती मागणी दयेन आयकून घे आनी आमकां तुज्या सोवें दादूसपण दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटा निवेडार गीत घेऊया C21 पेज नंबर 37. C21 पेज नंबर 37. कितें घालता त्या उन्या, कितें घालता कितें वेगीर दवरताय म्हजो आनी तूं, म्हजें काळीज आनी सगळी म्हजी चीड घालता, म्हजो आनी तूं, म्हजें काळीज आनी म्हजो संतोश आनी तूं, सगळी म्हजी चीड घालता. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीधार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बोमोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवन पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दयेन मानून घे. आमचे असोक्तायेक लागून आमी परतून परतून तुका ओकमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकलुतीन आमच्या अपराधांचें बोगसणें आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या तुज्या कोडवडांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक, जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सभेक फुटली झर, सोडवणेचे झरीन संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विदलल्या काळजान सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां, भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत पोवीर पोवीर दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. पोवीर 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. मुत्सर्गी तुका चोय चोय. सर्वेस्पराची नावी येता येता ताका चोय. मुत्सर्गी तुका चोय चोय. तिसरें महाप्रार्थना आयज आमी घेता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे तावन
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंतितावन वस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशापर जा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाडून आमी हो संस्कार समोरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुटपूर गोठुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन म्हणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा आमचे सोडवणी पासत तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्योंत आंकवार मरेच्या तुज्या पती भाग्योन झुजेच्या तुज्या भाग्योन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रॉक साक्षांच्या भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी समेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें आमकां विचून काडलेल्या दायजान वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगल्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाच्या आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी धर्म म्हणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगले परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे उजीर तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे ह्या वेळार जोण एकलो आमी आमच्या कुटुंबाची मागणी देवा मुखार दवरुया कोनवाळ्या बापा संवसारान शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मोयपासान तुज्या राजान घे तुवें आमी तुजी मोहिमा बघून सासनांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना आमेन. म्हजेशी यात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. जेजूच्या काळजा सारकें आमचें काळीज आनी जेजूच्या जिविता सारकें आमचें जिवीत करूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळी संसारचे पाप काडटली आमची काकुटको. देवाची शिळी संसारचे पाप काडटली आमची काकुटको. देवाची शिळी संसारचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाडा जेजू मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पयस संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू घेवन हांव सगळ्या वस्तू वन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घोडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच शोकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवट तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच केदींच वेगळो जावं वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजूक आमी आतां आत्मीकतायेन आमच्या काळजान घेतला आनी घेता. ह्या वेळार आमच्या गोराब्याक एक ल्हानशी कोरणी आमी करुया. आमी सगळीं थंयसर आसा बराबर जाल्यार ह्या वेळार एकामेकाचें बोगसणें मागूंक वो आमच्या गोराब्यान जी आशिर्वाद आमकां जाय. ह्या वेळार हें कुमन्यावाचें गीत चालू आसतलें पूण तुमी तुमचें मोदें थंयसरूच जरी तर चुकलेलीं आसात, जरी तर कितें जाग्यार घालपाचें आसा सादेपणी तुमचेच मोदें ह्या वेळार तुमी ही धाकटीशी रीत कशी करची एकामेकाचें बोगसणें मागून वो कसल्यो वस्तू सारक्यो ना ज्यो चुकतात ह्या दिसांनी गोराब्यान त्यो जाग्यार घालूंक हो सयेक घेवचो. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D16 पेज नंबर 55. D16 पेज नंबर 55. जेजू मोच्या किरकोळ म्हजो मनशांक जाल्यार ताची विटूच येतली तरी तुजी
घाण तूं स्वर्गावेल्या उड्या ये जेजू ये तुका शिवरात्रा तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जिवरा ये जेजू ये तुका शिवरात्रा तुझे शिवाय म्हाका जिवरा. आमचे गोराबे देवाचे गोराबे आनी आमच्या गोराब्यान देव आसा. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमचो आख्खो गोराबो आमी ह्या वेळार समर्पुया. Let us consecrate our families to the sacred heart of Jesus. जाता जाल्यार आमी सगळीं आख्खो गोराबो कसो दिमीर रावन हो आशिर्वाद आमच्या गोराब्यांक हो ही समरमणी आमी करुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आमी तुज्या गोराब्याचे वांगडी आनी तुवें आमकां ह्या गोराब्यान घातल्यान देखून हांव तुका दिनवासतां आनी आर्गां दितां. तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय इतलो तुवें आमचो मोग केलोय. होच मोग आमी एकामेका सवें दाखोवंक तुज्या पुतान आमकां आज्ञा दिल्या. सर्गीच्या बापा, तुका आमी दिनवासतां ह्या गोराब्याच्या दर एका वांगड्या पासत आमी सोत मानता की दर एक वांगडी ह्या गोराब्याचो तुजें खेरीत देणें आमकां. तुजे लागीं मागता बापा, आमकां बोगोस जायते पावटी आमी एकामेकाक बरे भाशेन लेखूंक ना. जायते पावटी आमी एकामेकाक दुखयल्यान आमकां आमची पातकां बोगोस जीं आमी एकामेकाचेर आड ह्या गोराब्यान केल्यान. बापा, आमच्या गोराब्याचे सगळे प्रश्न, सगळे वायट, सगल्यो चुकी आमी तुज्याच हातान घालता. आमच्या गोराब्याचे अणभव आमी तुज्या हातान घालता. जें कितें आमच्या गोराब्यान चुकीचें आसा तातूंत तूं भितर सर आनी तें सारकें कर म्हूण मागता. आमच्या गोराब्यान दुयेंस पयस कर. आमच्या गोराब्यान सिरवीस फावो कर. आमच्या गोराब्यान सगल्यांक खुशालकाय आनी दादूसपण फावो कर. आमच्या गोराब्यान तुजो मोग एकामेका सवें दाखोवंक आमकां फावो कर. तुज्या काळजा सारके आमचो गोराबो कर. जेजू, तुज्या पुतान आमकां सांगलां, सगलीं तुमी कश्ट करतात, व्हड भार घेवन आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. तुज्या पुता जेजून आमकां म्हणलां, तुमचें जूं घेयात आनी म्हजे फाटल्यान येयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. आमचो हो गोराबो तुज्या पुताच्या काळजा सारको जावंक आमकां तूं फावो कर. बापा, आमकांच तुज्या हातान ह्या वेळार आमी समर्पिता. आमचे ह्या गोराब्याचें अर्पण तुज्या आल्ताराचेर आमी करता. जसो उंडो आनी सोरो बदलून तुवें आमकां जेजूचें मांस आनी रगत जिवो जेजू दिलो, तसोच हो आमचो गोराबो तुज्या आल्ताराचेर बदल. हो आमचो गोराबो तुज्या आल्ताराचेर आकारून हाड. हो आमचो गोराबो तुज्या मोगाचो, तुज्या पवित्रतायेचो आनी तुज्या दादूसपणाचो कर. तुज्याच थाव नासतल्या मोगान आनी सदांच तोखतल्या भोगसण्यांच्या देण्यान आमकां ही देणी फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रितीमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंभावर तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमच्या बाबा भयणी सवें तो खरेंच जियेता म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे परबेक आमी वांटो घेतला. तुमकां सगल्यांक ह्या जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे परबेक आमी परबीं दिता. हॅपी फिस्ट. आनी जेजूच्या भोव पवित्र काळीज तुमच्या सगल्यांच्या घराब्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. आयज सांजे पवित्र ओर आमी जेजूच्या काळजाक भेटयलोलें. जेजूच्या काळजाचो तेर्स आमी करतले. तशेंच जेजूच्या काळजांतलो खेरीत आशिर्वाद पवित्र संस्कारा वरवीं घेतले. तुमी जाता जाल्यार एक घोराबो कसो ह्या मागण्यान वांटो घेवंक तुमकां आमी आमंत्रण करता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गीत घेवया R14 पेज नंबर 182. R14 पेज नंबर 182. जेजू काळीज तुझे आयदो